आमची गिले लोक उलयताना त्यांनी कन्नड भाषेन उलयताचे. आमगेले समाज बांधव अनेक समाज बांधवाले उलयताना कन्नड भाषेनं उलोत असेल एक संस्कार हंग मात्र असते. सागरांत मात्र सिद्धापुरांत काय पळेल ना आम्ही, शिरसींत काय पळेल ना आम्ही, कुमटांत काय पळेल ना आम्ही, साऊथ केंद्रांत वेके पळेल ना, सागरांत मात्र हे एक विशेष असा. हे कितेक म्हणून गोत ना, हां व्यापारी वर्ग उरताले नाजल अनेक उरताले तांगेलेगी थंय उलयाचे. किंतु देवस्थानाचे प्रांगणांतू आमगेले समाज बांधव यद्राक असताना तागेलेगी मातृभाषा जावन आशिल्ली तसले आमगेले कोंकणी उलोवन घेनू तुम्ही ते लक्ष्मी व्यंकटरमणाला एक सेव करा. ह्याची 60 वर्षाक ह्याची एक होड सेवा अत्यंत कठीण आहे, अत्यंत कठीण आहे. येन रे म्हणून सांगता आता कसन रे म्हणून सांगका हे चेंज जावचेक 1 वर्ष टाइम लागतात. तुम्ही 1 वर्ष टाइम दवरले न्ही, सो 1 वर्ष टाइम घेया. तदनंतर आम्ही मोक्कामा येताना त्यांना आम्ही एक्झाम घेता म्हळे की आणि पास झाले की ना नाही. हास्य कमी सांगील ना मस्त लोक आपल्या भाषे कितीरी त्यांनी कसने सोन दिनाची. आमगेल भाषा प्रधान तू खंचे उल्या मारे बट आमगेल मातृभाषा म्हणजे आमगेल मातृभाषा. तुम्ही जर तमिळनाडू आंध्राकनी गेल्यारच पळय तांगेल भाषा मात्र सोन दिनाची. आम्ही तिरुपती आणि गेले पैरी तिरुपती यात्रे गेले हिंदी उल्लेर वैके सांगणार त्यांनी हिंदी उलयल्यार वैके त्यांनी ह्या करण्याची चढ ह्या करणार तांगेले भाषेनं तांगेले हान तू सांगल्यार मात्र त्यांनी स्पंदन करतात. हिंदी उलयल्यार वैकेची त्यांनी ह्या जरगंडी इतले म्हणत विना तो कसं आमक कळना. सो इतलेची ताण सांगची विना आमक काय कळना. ताक हिंदी सांगल्यार तो स्पंदन करना. सो म्हळे इतले मातृभाषेक प्रेम त्यांनी दवरून घेतलेलं असा. आम्ही सांगताच कन्नड उलय नाका म्हणून आम्ही सांगतानाची कन्नड बाकी भायरी ना जे व्यवहारा कोणे दुसरे लोक आयला ना कन्नड उलय तसे कोणे तरी लोक आयला कन्नडाना उलया 100% कन्नडान उलय. आम्ही कर्नाटकांत आसाची कन्नड उलोवचेची तांतू कसं नाही विषय ना. किंतु आमगेले लक्ष्मी व्यंकटरमण देवस्थानांतू आमगेले समाज बांधव मेळिलतना त्यांना बहुतांश लोकांना कोंकणी उलोवपाची कित्याक की म्हळ्यार तुम्ही केलेले हे आस पळया तुमगेले चवडूं वैके त्याची फॉलो करता आसाच. ते चवडूं वैकेची कन्नडाना उलयत आसा म्हळ्यार तुमकां पळोवन तांणी वैके तयार जाता आसाचे. फाल्यां हे पॅटर्न हे जर आत्ता चुकेल ना जाल्यार मुखार ह्याची पद्दत जाता. फाल्यां स्वामीलेक वैके की तुम्ही कन्नडान उलयचें सांगता आमी उलयनाच. आमगेल समाज जाले की आमके पळय म्हालगड्यान इतले भाश दिला कोंकणी भाश दिले आमी ताक गौरव करनाशिची आमी अन्य भाषान उलोवचेक आमी हे केल्यारी फाल्यां आमगेले भाषा कितीरी फाल्यां चळवळी चाल करतात. रक्षणे ಮಾಡಬೇಕು रक्षणे माडचे म्हळ्यार तुम्ही उलयल्यार रक्षण जाता. उलय ना जाल्यारी तेन्ना अर्थ कसन जाला. आतां पळय होडोड अभियान घालताची कोंकणी भाषा रक्षणे म्हण हे न्ही जावं का बे आमी उलयल्यार जात न्ही बे उलय ना. आतां पळय संस्कृत हाची कोणेय उलयनाची खाली एक मद्दुरांत मात्र थंय मात्र एक संस्कृत प्रचलित जावन येन आसा. आईल जन्म आईल चल्ल वैकेची तो अंबा म्हणून घेवन आपेता औस म्हणून घेवन आपेना. अंबा म्हळ्यार एक संस्कृतांत औस म्हणून घेवन पिता म्हणून घेवन आपेता. कित्याक की म्हळ्यार तशी संस्कार घालून घेवन दिले तातूंत थंय संस्कृत आसा. हांगा अशी परिपाट दवरून घेतल्यार भौशा केलो लोकांक हे आनी कितें सांगता आसात स्वामी ना हे आमगेल भास म्हळ्यार कोंकणी आमगेल भाषा आम्ही जर मोग दवरनाची आम्ही जर ताजे बद्दल उच्चारण करनाचे त्या भास वैकेच आमकां केन्नाही स्पंदन करना. त्या निमित्तानं 60 वर्ष म्हणून तुम्ही सांगता आसा न्ही वज्र महोत्सव हे सर्व लोकांना बायलो असो ना दादलो असो ना युवक वर्ग असो कोणेही असो ताणे आई चितुलें ना एक परिपाठ घालून घेवचे की देवस्थानाच्या प्रांगणांतू ना भायरी समाज बांधव मेळिलतना कोंकणी न उलयता म्हणून घेनू आज तुम्ही प्रतिज्ञा घ्या आणि आई चितुलेन आरंभ करा. हां थोडे 1-2-4 दिवस तुमकां हे जाताले उडगास या ना कडेरी कन्नड उलयतना एकदा आमगेले उडगास करा समची तुमकां उडगास येता.
स्वाम्यान सांगलाय म्हणून तुम कुड घास येताले किंतु चड समयाने आम्ही घ्यानाची मुकाविले प्रयाणाक आमकां वच्चें आसा किंतु आमकां मस्त दिवसा तुल्यान हें सांगता म्हण आशिल्लें किंतु एक लोकांक सांगल्यार जायना एक पंता सांगल्यार ते प्रभावशाली उरता म्हळ्यार कितें रे आयच्या कार्यक्रमांत आमी हें सांगत आसाची कोणें बेजार करून घेनाकाची आमी कोणाकची मनाक हें करचें कितें आमी सांगिल्लें आमगेल भाशा आमगेल स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले कोंकणी म्हळ्यार कोंकण म्हणून सांगता आशिल्ले स्वामे केन्नाय सांगताना कोंकणी म्हळ्यार 3 भाशेचे म्हणून सांगता आशिल्ले कोंकणी कन्नड मराठी कोकम म्हणटाच पळय तुम्ही जर पळयल्यार कोकम स्पेलिंग बरयतना KOKM म्हणटा पळय को म्हळ्यार कोंकणी के म्हळ्यार कन्नडा यम म्हळ्यार मराठी हे तिनी भाशा गोत आशिल्ले तसले समाज म्हणून आमगेले स्वामी केन्नाय तांगेले प्रवचनान सांगता आशिल्ले विशेष जावन आमगेली मातृभाषा कोंकणी आमगेले परंपरेंतल्यान चोलून आयिल्लो आसा म्हालगड्यान आमी सांगून दिल्लो आसा त्या निमित्तान ते रक्षण करची जबाबदारी सागरकाराला आसा बाकी खंय ना हे हांगा मात्र आसा ते संस्कार आतां आमी सांगता पळय त्या निमित्तान आमी सांगले कोणें बेजार कोण घेनाकाची आनी फाल्यां हे न्ही कितें स्वाम सांगता म्हणून हें आमगेलें कर्तव्य आमी जर सांगना जाल्यार कोणें तरी एकल्यान तरी सांगता एक आमी तरी सांगता ना आनी कोणें तरी सांगता तुमकां कोणें तरी दोळ ओपन करूसून दिवका किंतु आयचे 60 वर्साचे कार्यक्रमा निमित्तान 1 वर्ष टायम आसा प्रॅक्टीस करचे तुमकां भरपूर टायम मेळटा त्या निमित्तान आमी आतां सांगले आनी तूं देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांत तूं तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांत तूं लक्ष्मी वेंकटरमण देवालयाच्या प्रांगणांत तूं आडळीत मंडळी तांगेल्या वैयक्तीक जिवनांत तूं तशी सागर पेंटेन तूं नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्ण अर्पणमस्तु.